नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। मुरगांव बंदरात जाली अमोनियाची गळटी, परिस्थिती मात नियंत्रणात। कस्टमान जागो दिल्या उपरांत करतले बेतूल किल्ल्याचे नूतनीकरण। मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतांचे परतून एकदा आश्वासन। बंद पडिल्ले उद्देग परते सुरू करपा खातीर करतलो यत्न। उद्देग मंत्री माविन गुदिन्होचे आश्वासन। अरबी दर्यान वादळाची शक्यताय। गोंयांत पडुये उटांगराचो पावस। हवामान खात्याचो अदमास। स्पीडीन गाडयो चलोवपी ट्रॅफिक पुलिशेच्या रडाराचेर। वेग मर्यादा हुपल्यार येतले तालांव। आनी दुर्लक्षित शाळांची बेगीनूच करतले दुरुस्ती, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। आणि आता खबरो विस्तारात। वास्को मुरगांव बंदरांतल्या बर्थ नंबर 8चेर अमोनिया गॅसाची गळटी जाली। बोटी वयल्यान गॅस खाली करतना गॅसाची गळटी जाल्ल्याचें कळटा। घडणुकेची म्हायती मेळटकीर उजो पालवी दळाचे जवान घडणूक थळाचेर पाविल्ले, पूण त्यान आदींच एमपीटीच्या कामगारांनी परिस्थिती ही नियंत्रणात हाडिल्ली। सद्याक दुरुस्तीचें काम चालू आशिल्ल्याचें उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान सांगलां। The call had 12:10 from assistant engineer Chanda stating that there is a ammonia leakage in the berth number 8. जेन्ना आमी थंय पावले उपरांत 2 vehicle was stand by there from जुवारी and MPD. सो आमी तेंच्यांनी कितें हांवें विचारलें कितें जालें काय म्हणून। ते आमची पावच्या पयलीं तेंच्यांनी कितें क्लोज केलें तें की मायनर लिकेज आसलो मातसो, आनी नाव at the time of unloading from the vessel, आणि आता रिपेर चालू आहा तेंचे, आनी मागीर रेक्टिफाय करून गरज पडल्यार आमकां आपयतले म्हणून आमी थंयच्यान येयल्यात। इट इज अंडर कंट्रोल। इज अ मायनर लिकेज वॉज। अमोनिया हो वास्कोकारांक खातीर टायम बॉम्ब जावन रावला। लोकवस्ती लागीं आशिल्ले अमोनियाचे टँक काडून दुसरे कडेन व्हरचे, ना जाल्यार लोकांक घेवन रस्त्यार देंवतलो अशी शिटकावणी थळावो आमदार संकल्प आमोणकरान दिल्या। मुरगांव बंदरात जाल्ल्या अमोनियाच्या गळटी उपरांत तो उलयतालो। जाल्यार कोण जबाबदार आसलेलो? आयज हेची जबाबदारी कोणूच घेयना, आनी हांव अजून पर्यंत सांगता हो टायम बॉम्ब आमकां आमच्या मतदारसंघान आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन नाका। हो शिफ्ट करचो, जशी IOC टँक जशी शिफ्ट केलेली आसा सगळी, हो अमोनियाचो जो टँक आसा, जे जुवारी एग्रोकेमिकल तेजो हे आसा ओनर्स आसा, तेंच्यांनी तो शिफ्ट करचो। आनी हांव MPDकूय सांगपाक सोदता, अशे डेंजरस जे प्रॉडक्ट्स आसा ते एका टायमाचेर तेंच्यांनी स्टार्ट केले ते सोडून दी। बट आतांच्या काळान आनी आतां जे पॉप्युलेशन हांगा वाडपाक लागलेलें आसा, म्हाका दिसता हो हांगासून शिफ्ट करपाची गरज आसा, आनी तेज्या लागून म्हाजे टोटल प्रयत्न आसतलो। हांवें पयलींच तुमकां सांगलेलें आसा, हे अमोनियाचे जे आसा ते ट्रान्सपोर्ट करता पळय ते इल्लिगल ट्रान्सपोर्ट करता। हांव डायरेक्ट तांकां एक्यूज करता कित्याक इल्लिगली ते थंयसर ऑपरेट करता, कित्याक तांकां जी सेफ्टी घेवंक जाय। जेन्ना अमोनिया टँक फील जावन तो वयता तेज्या फाटल्यान फायर ब्रिगेड आसूंक जाय, फुडल्यान एस्कॉर्ट आसूंक जाय, पायलट आसूंक जाय, ते कसलोच तो नॉर्म्स फॉलो करना। तेंची दादागिरी चल्लेली आसा हांगा, लोकांक ते ग्रांटेड घेता। टायम येयलो जाल्यार सगळे लोकांक घेवन हांव ते सकयल देंवन स्टॉप करपाचें आसतलो, कित्याक हांव कितें करपाक जाल्यार लोकांक अशें दिसपाक नाका कित्याक बाबा हे हांगलो धंदो बंद करता। हांगालो धंदो इम्पॉर्टंट न्हू, हांगालो मेन म्हणटा तो लोकांचो जीव इम्पॉर्टंट।
कस्टम खात्याकडल्यान बेतूल किल्ल्याचो ताबो मेळ्ळ्या उपरांत ह्या किल्ल्याची आसा तशी प्रतिकृती उबारतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान परतून आश्वासन दिलें. बेतूल किल्ल्याची 2500 चौखण मीटर जमिनीचो ताबो कस्टम खात्या कडेन आसा आनी ही जमीन आमी तांचे कडेन मागल्या. कांय दिसां भितून कस्टम ही जमीन पुरातत्व खात्याक दितले अशें मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. 350व्या शिवराज्य अभिषेक सुवाळ्या निमतान बेतला आयोजीत केल्ले कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयतालो. आयच्या दिसा म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता की पुराय एक वर्सभर इधर आमचे एड्युकेशन डिपार्टमेंट, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट हांच्या संयुक्त विद्यमानान वेगवेगळे कार्यक्रम भुरग्यांच्या सातत्यात राज्याभिषेका विशीं आसतले किंवा छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या विशीं हाचे वेगवेगळे कार्यक्रम पुराय वर्सभर हे हायर सेकंडरी, कॉलेज, स्कूल्स, प्रायमरी स्कूल ह्या निमित्तात पुराय एक वर्सभर छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारीत वेगवेगळे कार्यक्रम जावचे. आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान इनिशिएटीव घेवची आनी ते कार्यक्रम करचे. हांगासली पुराय जमीन ही 2500 स्क्वेअर मिटरची जमीन आमी कस्टमा कडेन मागल्या. कस्टमा कडल्यान थोड्याच दिसाच्या भितर गोंयच्या आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटा कडेन येतली आनी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटा कडेन आयली की आमी ही जागा जी आसा ही नोटिफाईड मोन्युमेंट वो आमच्या सरकारी खात्यात येतलो आनी ताज्या उपरांत हांगासर एक्चुअल जो बेतूल फोर्ट आसा ताजी प्रतिकृती जी आसा ही परत एकदां ह्याच खात्या मार्फत तयार करपाक आमी हाची सुरवातूय बी करतले. पुरातत्व खात्याचे वेगवेगळे आशिल्ले किल्ले, फोर्ट, देवळां ही सगळी परत एकदां ही संस्कृतीक पुनर्निर्माण करपा खातीर ह्या खात्यात सुरवात केल्या. निश्चितरित्या ह्या खात्याचे मंत्री आनी तेजे पुराय अधिकारी हे खूब बऱ्या पद्दतीन काम करपाक लागल्या. आमी जेका म्हणटा की 60 वर्साच्या उपरांत तरी आमी पोर्तुगीजांच्यो खुणा पुसून नवीन वाटचाल सुरू करपाची परत एकदां ही सुरू करपाची गरज आसा. आनी निश्चितरित्या म्हणजे आझादी का अमृत काल देशाची 75वी आमी साजरी करता. गोंयचो 60वो मुक्ती दिन आमी साजरो केलो आनी विकसीत भारत 2047चो जेन्ना विचार करता तेन्ना विकसीत गोवा 2047 म्हणजे भारत देशाक जेन्ना 100 वर्सां पुराय जातली तेद्या वेळार ही गोंय भूंय, तेद्या वेळार हो गोमंत प्रदेश कसो आसचो हाजो विचार करपाक आमी आतां पासून सुरवात केल्ली आसा. दिवचलेच न्हय जाल्यार हेर वाठारांतल्या उद्देगीक वसणुकेंतले कांय प्रकल्प बंद पडल्यात. हे मान्य करतना बंद पडिल्ले उद्देगीक प्रकल्प परत सुरू करपाच्या नजरेन सरकार यत्न करतले अशी माहिती उद्देग मंत्री माविन गुदिन्होन दिली. दिवचले सयत हेर उद्देगीक वसणुकेंतल्या बंद पडिल्ल्या उद्देग प्रकल्पाचे सर्वे करतले अशें माविन गुदिन्होन सांगले. ते एके कार्यावळी निमतान दिवचले आयिल्ले. दिवचलचे उद्देगीक वसणुकेंतले कांय प्रकल्प बंद पडल्यात. त्या विशीं पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दितना गुदिन्हो उलयतालो. इंडस्ट्री तुम्ही जे म्हणटा जायते बिचोलेच न्हय सगळे इंडस्ट्रियल इस्टेटान थोडे इंडस्ट्री चलना कित्याक आमचे मार्केट स्मॉल धाकटे आसा. लॉजिस्टिकल प्रॉब्लेम आमकां एक कडेन जाता पूण तांकां मदत करपा खातीर आमी वेगळे वेगळे स्टेप्स घेयत आसा. बिचोले आवश्यक आमी घेतले आनी सगळे इंडस्ट्रियल इस्टेटान 6 युनिटां ते रिवायव करपा. आतां थोड्यांनी कितें केलां बंद केला कितले 10 वर्सां पयलीं प्लॉटूय परते दिना. इंडस्ट्री करून जाल्यार कित्याक बेश्टे दवरता दुसऱ्यांक करून दी मनीस करपाचें आसा. हे आमी एक आतां डिजिटल आमी सर्वे करता प्लॉट मार्किंग आसा खूंय खाली आसा कोण कांय करना ते आमी ते वी वील टेक अ कॉल ऑन दॅट आनी खूंय दुसऱ्याकूय दिवपा जाय जाल्यार आमी दितले. तर आतां घेवया राज्यांतल्या हवामान आनी पावसाचो नियाळ आनी मागीर वळया फुडल्या खबरांकडे. अरबी दर्यांत निर्माण जाल्ल्या चक्रीवादळाक लागून महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी गोंयांत उटंगराच्या पावसाची शक्यताय आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. अरबी दर्यांत निर्माण जाल्ल्या उण्या दाबाच्या पट्ट्याचे चक्रीवादळांत रुपांतर जाला. अरबी दर्यांत फुडल्या 24 वरांत चक्रीवादळ तयार जातले. ह्या वादळाक लागून घोग्यांनी पावस पडटलो. वाऱ्याचो वेगूय चड आसतलो देखून नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वयचे न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. आता वळयात फुडल्या खबरांकडे.
रडार स्पीड गन ह्या यंत्रणेचो उपयोग करून रस्त्याचे नेम मोडपी मनशांचेर कारवाय करपाची मोहीम गोंय येरादारी पुलिशेन कडकपणान सुरू केला. भरवेगान गाडयो चलयतना तशेंच मोबायलाचेर उलयत गाडयो चलोवप, त्या शिवाय सीट बेल्ट उपयोग ना करप, हेल्मेट ना घालप ह्या सारक्या गुन्यांवांचो हातूंत आस्पाव आसा. ह्या वेळार गोंयांत येवपी पर्यटक तशेंच गोंयकार लेगीत नेम मोडटना स्पीड गन रडाराचेर दिसून आयल्यात. महत्वाचे म्हटल्यार पणजेत सदचे 130 ते 140 गाडयो चलोवपी मनीस येरादारीचे नेम मोडटात अशी माहिती गोंय येरादारी पुलिशे कडल्यान मेळ्ळा. एक्सिडेंट वाडून ना बट फॅटेलिटीज वाडलेले आसा. सो ताका लागून आमच्या सुपिरियरच्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे आमी एक इंटेन्सीव ड्रायव केल्ली आसा. हेल्मेट कोण घालना ताजेर, ड्रंकन ड्रायवींग, सीट बेल्ट ताजेर. सो ऑन एन एवरेज आमी अरावंड 120-130 केसीस आमी डेली बूक करतात इन पेंजीम ज्युरिडिक्शन. त्या भायर आमचे आतां स्मार्ट सिटीच्या अंडर कॅमेराज AI कॅमेराज लायल्ले आसा. सो ते ऑन एन एवरेज ते कॅमेरा सुद्दां वायलेशन्स कॅप्चर करतात. सो अजून पर्यंत टू माय नॉलेज मोर दॅन 2000 वायलेशन्स हॅव बीन कॅप्चर्ड बाय द स्मार्ट सिटी AI कॅमेराज. सो पळोवपाक गेल्यार पळयात कशें आसा. तुमकां खबर आसा फायन्स वाडलेल्यो आसा. हेल्मेटाची आतां फायन 1000 रुपीज जाल्ली आसा. हेल्मेट विदाउट हेल्मेट कोण आसा, सीट बेल्ट विदाउट सीट बेल्ट ताजी 1000 रुपीज. प्लस कोण ड्रंकन ड्रायवींग आसा तो तेका फायन इन द कोड एंड दॅट इज अप टू 10,000 रुपीज. आनी प्लस ऑल दीज ऑफेन्सीस वीच आर कायंड ऑफ सिरियस इन नेचर तेका लायसन्स सस्पेन्शनाक आमी रेकमेंड करतात. सो पळोवपाक गेल्यार अशें म्हाका दिसता की लोकांनी सुद्दां समजून घेवपाक जाय की इट इज क्वायट सिरियस. म्हटल्यार आमी आमची ड्रायव जी चालू केल्ली आसा वी आर ट्रायंग टू इनकल्केट a habit in the vehicle users to wear helmet, wear seat belt, not to drive while when they are under the influence of alcohol. So आणि ओवर स्पिडींग आणि ते सुद्दां आमी न्यू रडार प्रोक्युअर केल्ले आसा. सो ते सुद्दां आमी स्टार्ट केल्ले आहा. ओवर स्पिडींगाचेर आमी अटल सेतू म्हणना जाल्यार दोनापावल रोड थंय सुद्दां आमी ओवर स्पिडींगाचे केसीस बूक करतात. मोरपिल्लाच्या शाळेचें नूतनीकरण मुद्दाम आडून दवरूंक ना. ह्या शाळेच्या नूतनीकरणा खातीर 2 खेपे निविदा काडिल्ल्यो पूण निवेदकांनी प्रतिसाद दिवंक ना. ताका लागून ह्या शाळेचें काम आडखून पडिल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. शाळाच्या नूतनीकरणा खातीर पयशांचो उणाव नाशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें आसा. घडे कदाचित खंयचे उशीर जाला आसतलें. आमी जशें म्हणटा की पुराय गोंयचो म्हणजे शाळा कॉलेजी हेजो सगळो वेगवेगळ्या पद्धतीन डेव्हलपमेंट करीत आसा. तो सांगता त्या स्कुलाचे 2 फावटी पयलीं टेंडर काडलेले कोणी तरी घेतले ना म्हणून म्हाका 3रे फावटी काडचें पडलें. शाळेचो टेंडर तेजे आयज काडला बट अशा पद्दतीत खंयचीच प्राथमीक शाळा खंयचेच गव्हर्मेंटचे हायस्कूल हे नजर चुकून खंयचें उरलां आसतलें. पण जर एखादें उरलें आसत जाल्यार परत एकदां रिनोवेट करून त्या गांवांतल्या भुरग्यां खातीर तें स्कूल दिवप. स्कुला खातीर खंयसरूच फंड्स हे कमी केन्नाच करूंक ना. कारण बेजीक नेसेसिटी जे प्रायमरी स्कूल्स आसतले, सेकंडरी स्कूल्स आसतले, हाय सेकंडरी आसतले, गव्हर्मेंटान आपल्या परीत सगळी कडेन दिवपा खातीर आमी तत्पर आसा. पंचायत तर आमी जेका म्हणटा की ग्राम पातळी वयलें प्रशासन कशा पद्दतीत फुडें व्हरप हें स्थानीक स्वराज्य संस्थेंतल्यानूच फुडें वता. आनी ताणें जें म्हटलां की त्यांनी पयलीं पंचायती खातीर जागा आयडेंटिफाय करची. निश्चित रित्या वांगडात 25,000 दिता अशें हांव सांगचो ना पण निश्चित रित्या जी पंचायती खातीर जागा जाय ती दिवपाक जाय. डॅट इज फाटलेय फावटी प्रोसेस सुरू आसा आणि पंचायती खातीरय जागा जी आसा कारण फाटली पंचायत बिल्डींग बांदपाक घेतलेली पण जागेच्या कारण कन्सर्न जागेचोच उरलेलो म्हणून पंचायत बिल्डींग आमी बांदूंक पावले ना. नाल्यार तिजो टेंडरूय जाल्लो पण बिल्डींग बांदूंक पावले ना. पण जागेचो एकदा विशय रिजॉल्व जाल्या उपरांत पंचायत बिल्डींगूय बी बांदपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा. पावस सक्रिय जाय मेरेन एक तर शाळा बेगीन सोडच्यो नाजाल्यार त्यो फुडें तरी धुकलच्यो अशी मागणी दिवचलच्या कांय पालकांनी केल्या. सोमारच्यान उमेदीन शाळा सुरू जाल्यो तर दुसऱ्या वटेन हवामानांतल्या बदलावाक लागून गरमी हिसपा भायर वाडल्या. गरमी सोंसूं नजो जाल्या. गरमीचो विद्यार्थ्यांक त्रास जाता देखून पालक सामके हुस्क्यात आसात. मजगती सोमारा प्रमाण मंगळारा दुसऱ्या दिसाय दिवचलच्यो शाळा बेगीन सोडल्यो. मेंढीस वाठारांतल्या थळाव्या लोकांनी नागांव पंचायतीचेर घेराव घालून बेगोबेग उदकाचो प्रश्न सुटावो करपाची मागणी केल्या. 5 दीस उदका पुरवण बंद आशिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी सरकाराचेर तिडक उक्तायली. नागांव पंचायतीन ह्या घडणुकेचेर पुराय दुर्लक्ष केला असो आरोप थळाव्यांनी केला. तशेंच बुधवार मेरेन उदकाचो प्रश्न सुटावो जावंक ना जाल्यार पंचायतीच्या मुखार आंदोलन करपाची शिटकावणी थळाव्या लोकांनी दिल्या.
we are having problem with water supply for the past 5 days. No water at all. Here we have taken around this morning, all collected. We went to the site where the construction work is going on. There we saw there is no meter, and water just pouring, trickling down. And the other side we saw, they have 3 meters and water is full swing in the tank. The third villa we visited, they have 2 meters, and these meters are given 3/4 inch pipe. It is not in the rule, I think so. But for us, at the residents of this area, we have half-inch pipe. And how are they given 3/4 inch pipe? एकठांय जाले आनी आमी आतां पंचायतीन वचून आयल्यात, तांकां नोटीस दिला. आनी आतां तर आमकां हेजे फुडें परतून उदकाचे प्रॉब्लम जायत न्हू. आमी सगळीं वचून पंचायतीच्या फुडल्यान बसून थंय मोर्चा काडटली. आमचे बालद्यो कळशे सगळे घेवन थंय वचून बसतली म्हणून आमी आतां डिसायड केला तशें. सो हेजे फुडें आतां आमचो सरपंचूय आमचो कांय केअर करिना, ना म्हटल्यार वॉर्ड मेंबरूय. आतां कितें एक्शन घेवंक जाय तें मागीर आमी आतां डिसायड करतली. नाल्यार थंय वचून फाल्यांच्यान आमी थंय बसतली. आयजचे उदक तर आमकां येयना. सारकी आमची पाशयेस कवर जाला. जे फोन मारलेलो तो आतां लिव्हीन हा म्हणून सांगता आनी आमकां मंडे येतलो म्हणून आमी आतां मंडे पर्यंत विदाउट वॉटर आमी रावपाचे. तर आमकां आमी आतां मायकल भशेन पर्यंत उलयला म्हणल्यार ते आमकां तेच सांगता विल सी ऑन मंडे म्हणून लागीं. 70 म्हारांतल्या ब्रह्मकरमळे आणि नगरगांव पंचायत क्षेत्रांतल्या पुलाचें काम पुराय जालें. येरादारी लेगीत सुरू जाली. ह्या वाठारांतलो पूल अरुंद आशिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी पूल दुरुस्त करपाची मागणी भौशीक बांदकाम खात्या कडेन केल्ली. तशेंच ह्या पुला वयल्यान शेळपे, नानेली, शिंगणे ह्या सारके हेर वाठारांतल्या लोकांचे यो वच जाताले. ताका लागून येरादारीची कोयंडी जाताली. वाट सरळ नाशिल्ल्यान अपघाताची समस्या वाडिल्ली. येरादारी सुरळीत जाल्ल्यान थळाव्यांनी आतां समाधान उक्तायलां. सांगायला अत्यंत आनंद होतो की आमच्या मागच्या 2-3 महिने ब्रह्मकरमळीच्या पुलाचं बांधकाम चालू होतं आणि हा पूल आज पूर्ण झालेला आहे. हा पूल लोकांना रहदारीसाठी पूर्णपणे खुला करण्यात आलेला आहे. याची कृपया लोकांनी नोंद घ्यावी. आणि हा पूल पूर्ण होण्यासाठी आमचे लाडके आमदार श्री विश्वजित राणे आणि जे PWDची जी टीम आहे त्या लोकांनी आम्हाला खूप सहकार्य केलेलं आहे. त्यांचे मी ग्रामस्थांच्या वतीने आभार मानते. मंगळारा बाणावले धाड घालून 50,000च्या घुगडी वखदा सयत मुंबईच्या 40 वर्सां पिरायेच्या बायलेक रंगे हात धरले. ही धाड घालून पुलिसांनी 5 ग्राम MDMA ही घुगडी वखदा जप्त केली. ही कारवाय गुन्यांव फाट्याचो पुलीस निरीक्षक दत्ताराम राऊत हांच्या फुडारपणा खाला जाली. आरपोरा हांगासर मोबायल टावर उबारपाच्या प्रस्तावाक मंगळारा थळाव्या लोकांनी खर विरोध केलो. टावराच्या विशया वयल्यान थळावो आमदार मायकल लोबो आणि सरपंच रोशन रेडकर बरोबर थळाव्यांचे लेगीत एकमेकांवांगडा झगडे पेटले. लोकवस्ती आशिल्ल्या जाग्यार टावर उबरल्या लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जावं येता अशें थळाव्यांचें मत आसा. तो येता तो जबरदस्ती हाडटा, डायरेक्ट प्रोटेक्शन घेता, डायरेक्ट घालपाक सोदता. आमी 4 फावटी तांकां सांगलें बाबा असो जबरदस्ती करून घालूं नाका. घालूंक जाय खंयसर ज्या जाग्यार रेंज इश्यूज आसा, सारकेच रिमोट एरियान ज्या लोकांक खरेंच त्रास जाता पळय थंयसर घालूंक जाय न्हू. हांगा हाडटा जबरदस्ती कित्याक चिंतूंक जाय. गव्हर्मेंटान चिंतूंक जाय बाबा खंय घालता कितें तो. आतां थंय फाटीं येयले घालपाक हांगासर प्रायमरी स्कुलान थंय भुरगीं शिकता कितें तांकां हें जाय टावर जाय. ती 6 वर्साच्या भुरग्यांक टावर जाय कित्याक तो थंयसर रेंज कसली. आमचो ओपोज टावरांक ना पण इतके तकलेर वजें धरूंक जाता पळय तितकेच धरूंक जातलें. तूं हाडून घालतलें जाल्यार जातलें जावचें ना न्हू. पेलूंक जावंक जाय न्हू त्या लोकांक. आमचे कडेन टावर आसा. हांवें सांगलें मरे तुका पर्सनली आमचे थंय घातलेलो आसा. हांवें ओपोज करूंक ना ताका कित्याक लोकांनी सांगलो आमकां जाय म्हणून थंय घाला म्हटलें. चल आतां कित्याक आतां लोक सगळे जमले ते नाका म्हणटा न्हू. टावर नाका. बुस्टर जर जाय जाल्यार तेंच्यांनी अवेरनस करची लोकां कडेन, एक मिटींग करची आनी तितून मागीर हें करचें न्हू. देव दिता आनी देवचार नाडटा अशी गत मांद्रेच्या विक्रेकरांची जावन रावल्या. थळाव्या नुस्तेकारां खातीर चकचकीत नवें मार्केट बांदून दिल्लें पूण ताचें नियोजन सामकें जावंक नाशिल्ल्यान मार्केट तशेंच पडून रावलां आनी विक्रेत्यांक मार्केटाच्या भायर रस्त्यार आपलें सामान विकचें पडटा. 3-4 वर्सां पयलीं मांद्रे हे नुस्तेकारां खातीर मार्केट बांदिल्लें.
पूण सुवातीचे योग्य नियोजन आनी यो वच करपा खातीर वाट सामकी नाशिल्ल्यान विक्रेत्यांक तशेंच गिरायकांक त्रास जातात। देखून विक्रेत्यांनी हे मार्केट सोडून भायरच बसप पसंत केला आनी नव्यान बांदिल्ले मार्केटाची सामकीच अवतिकाय जावन उरल्या। भायर कित्याक बसता नुस्तें घेवन मार्केट आसतना? आमचे मार्केट सारकें ना, मार्केटान गिरायक येयले काय आमकां दोन सायडी गिरायक जाल्यार मोदें गिरायक जायना, भोवंक मेळना। ओके, म्हणून आमी भायर बसता। सगळीच जाणां भायर बसता काय कोणा म्हणजे तुमकां पंचायतीन बीन सांगूंक ना येदें व्हडलें मार्केट बांदलां पूण तेतून बसा बी म्हणून? पंचायत कितें सांगतलो, पंचायती कांय पडलेलेच ना जाल्यार ना आमकां पावना, मार्केट पावना ती। ओके, मार्केट पावना गो ती भोवंक मेळना भितर। हां कोण पळय फुडें बसता तेंकाच गिरायक जाता। ओके, आनी कोण पळय मोदें बसता तेका गिरायक खंय जातलो सांग? ती बाजार हा लांब, तितून भोंवतली कशी गिरायक? ओके, तर तुमची कितें मागणी बीन आसा अशी पंचायती कडेन? आमकां आसा, आमकां मार्केटूच दुसरें बांदून दिवं म्हणजे व्हडलें मार्केट बांदून। आनी दिसान दीस मार्केट धुयनान कांय ना, आमी सोपो भरताना आमीच मार्केट धुवपाचें। मार्केट केन्नाच ती धुयनान, मागीर कशें जातलें? आमी सोपो दिता आनी आमीच मार्केट धुवपाचें। माझी एक हें आसा, विनवणी आसा पंचायतीक आमच्या। आतां आमचो नवीन सरपंच आसा, एक बरो सरपंच धडाडीचो असो सरपंच आसा, युवा सरपंच आसा आमचो अमित सावंत। ताका एक विनंती आसा की तेणें आपूण पर्सनली हाच्यान लक्ष घालून हे जे कितें नुस्तेकारांचे भायर बसता, हे व्हडले मार्केट आमी बांदलेले आसा, इतलो खर्च करून मार्केट बांदलेले आसता, थंय बसोवंक जाय तांकां, थंय बसोवपाची कितें तरी वेवस्था करपाक जाय। कितें तरी पंचायतीन आपूण एक माणूस हाडून तांकां त्या लोकांक ह्या नुस्तेकारांक आमच्या थंय बसोवपाक जाय। तशें जर जायत जाल्यार एक खूब बरें जातलें आनी हो जो जागो आमचो आसा पळय तो पार्किंग लोकांक पार्किंग बी करपाक मेळटलो। आमचो आयतारचो हें आसता, बाजार आसता, तो जर बाजार तूं पयशे जाल्यार खंय तरी सगळे बाजारकार बसलेले आसता, तांकां एक जागो असो ना, एक अशें एक बाबा सिस्टम अशी ना की त्या जाग्यार अशें बसले वेवस्थीत बसले, लोक वेवस्थीत गेले, कितें खरेदी आसा ती केली, अशें जायना। जाल्यार तेरूय ह्या लोकांनी हें करूं येता आमच्या पंचायतीन आनी आमदारान हाचेर लक्ष घालून व्यवस्थीत एक कितें तरी एक सिस्टमॅटीक एक हें मार्केट करूं येता। फकत मार्केटाच्या विशयाक लागून ट्राफिकेची समस्या आता उपरासपाक लागल्या। नुस्तें विकपी बायलां रस्त्यार बसतात, देखून हांगासर गाडयांची गर्दी पळोवपाक मेळटा। ह्या सुवातीर 2-3 फावट अपघातूय जाल्यात। ह्या विशयाचेर थळावो सरपंच अमित सावंताक विचारल्यार तो म्हणटा ह्या मार्केटाची पुनर्बांधणी करपाचो आमचो विचार आसा। जायती सुदारणा हांगासर घडोवन हाडटले, तेच बरोबर नुस्तेकारां वांगडा हांगासर भाजी आनी फळां विक्रेत्यांक सुद्दां आमी सुवात दितले। पळय, नुस्तेकारां ही फक्त तुमकां आयतारच्या दिसा भायर दिसूं शकता, ना हांव ना म्हणना। कित्याक आमच्या गांवांत जर पळयलें जाल्यार ऑलमोस्ट म्हणटात तशे अप्रॉक्सिमेटली 7,500 वोटर्स आसा आनी येदे व्हडले लोकसंख्या आसलेल्या गांवांक हे जे आमचे जे फीश मार्केट जे हाच्या पयलींच्या पंचायत मंडळान जे बांदलेले ते फीश मार्केट खंय तरी अपुरे पडटा आनी संडे ह्या दिसा आयतारा दिसा गांवांतलो जास्तीत जास्त लोक ह्या मार्केटाक विजीट करून कोण नुस्तें घेवपाक येता, कोण भाजी घेवपाक येता, कोण फळां घेवपाक येता, कोण इतर सामग्री घेवपाक येता। सो अशा वेळाचेर हांगा क्रावड जाता। सो ताका लागून आमी आमचे जे ऑनरेबल MLA आसात श्रीजीत आरोलकर हांकां रिक्वेस्ट केलें की आमकां एक सुसज्ज प्रकारचे एक हायजेनीक फीश मार्केट एक व्हडलें बांदपाचें म्हणून। तेंच्यांनी जो फिशरीज मिनिस्टर आसा श्रीयुत नीलकंठ हळर्णकर हांकां रिक्वेस्ट केली आनी ताच्या नंतर तेंच्यांनी ह्या प्लेसीचेर विजीट दिवन एक बरे प्रकारचे मोठे अशे सुसज्ज वेल प्लॅन्ड वेल इक्विप्ड आनी हायजेनीक फीश मार्केट आमकां बेगींतले बेगीन बांदून दिता अशें अश्युरन्स दिल्लेलें आसा। बरी सुवात आसून लेगीत ह्या बायलांक कडकडीत वतान करपोन धंदो करचो पडटा। पावसान कितें हाल जायत सांगू नजो। सरपंच म्हणटा मार्केटाची पुनर्बांधणी करतले, पूण पयलींच नियोजन सामकें नाशिल्ल्यान परत पयशांचो इबाड करून मार्केटाची पुनर्बांधणी करप हातून कसलो अर्थ? गोमंतक TV खातीर वर्षा आश्वेकर। मडगांवांत दिसान दीस कोयराचे प्रश्न तोंड वयर काडीत आसा। कांय दिसा पयलींच लोकांनी तांच्यो आदल्यो वस्तू पुनर्वापरा खातीर दिवच्यो असो उपक्रम मडगांव नगरपालिकेन चालीक लायिल्लो। मात ह्या उपक्रमा वरवीं ज्यो वस्तू आयल्यो त्यो तश्योच पडून आसात असो आरोप शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावयो कुतिनोन केला। ह्यो वस्तू गुड्ड्याक मारून दवरिल्ल्या कारणान त्यो पेड्ड्यार जातल्योच, मात ताचें रुपांतरण कोयरान जातलें अशें सावयोचें म्हणणें आसा।
आम्ही सदां आयकताले ऑल ओवर द सिटी ब्लॅक स्पॉट्स आहा म्हणून आनी म्युनिसिपालिटीन लिस्टूय केल्लें कितलेशे ब्लॅक स्पॉट म्हळ्यार जंय कचरो आसतले. आज आमकां दिश्टी पडटा की मारगांव म्युनिसिपालिटीच्या दारानच म्युनिसिपल बिल्डिंगा भितर एक ब्लॅक स्पॉट तयार जाला. हे आमकां ब्लॅक स्पॉट मोडपा पडटा. जेन्ना 20 तारखेर 20th मे एक ड्रायव्ह म्हण लॉन्च जाली आनी ड्रायव्ह विथ द टायटल ऑफ रिड्यूस रियूज आनी रिसायकल आनी तेन्ना लोकांक अपील केल्लें की आपले जे कपडे डिस्पोज करपा आसा जावं मॅगझिन्स जावं आनी कसले आयटम्स ती हाडून म्युनिसिपालिटीन डेपोजीट करचे सो दॅट देट कॅन बी टायटला बरोबर रियूज ऑर रिसायकल हो मोटीव आशिल्लो ह्या ड्रायव्हाचेर. कित्याक आमचे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन चालूच आसा सो लोकांक त्या वेस्ट कलेक्टराकूय दिले जाल्यार फायनली संस्ल्यार वयता. पूण आज सांगपा म्हळ्यार जेन्ना आमी हाजेर फर्दर इन्क्वायरी करपाक गेले तेन्ना आमकां दिसून येता की गव्हर्मेंटान 2 एजन्सीज अपॉयंट केल्या आनी त्या दोनूय एजन्सीची रिस्पॉन्सिबिलिटी जावन आसा हे इव्हेंट्स ऑर्गनायज करपाक त्या म्युनिसिपालिटी एसिस्ट करपाक फॉर ऑर्गनायझेशन. तांकां खंयच रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवना की हे लिफ्ट करचें म्हण. आतां जेन्ना आमी विचारता कित्याक 4 तारखे जाले सोंपले काल वर्ल्ड एनवायरमेंट डे अजून पासून हे पडलो आहा. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. आता रोखडेच पळोवया गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.